पंचायती सरपंच रोशन रेडकर येले त्यांच्यानी कितें सांगलो तुमकां? आता रोशनान आमकां आश्वासन दिलां म्हणच्या परस तेणी ते करून घेवपाक जाय. आमी तेजे कडेन मागणी मागल्या की जो टायर आसा पळय तो टायर तसोच आसूं न्ही, त्याच टायर रोडाचेर तेणी बरें ब्युटिफिकेशन करचें अशें म्हणून तेणी ताका सांगलां आतां. कळ्ळें? आतां तो आयकता तो कितें करता ते तेंचेर आतां फुडले डिसिजन तेंचेर आसा. तो पर्यंत आमी हेका टायर करून दिवचे ना. सरपंच आमचे रिक्वेस्ट आसा तुका बेस्ट सरपंच बरें काम करता पूण आमकां हो टायर आसा आमची मागणी इतलेच व्हडले काम म्हणिना. म्हाजो रोल तुका हांव सांगू एज अ सरपंच रिलेशन म्हायशीन तो टायर जालो तेणीन हॉट मिक्स केलो वो तेणीन तेजेर इंटरलॉकिंग घातलो तो म्हाका इम्पॉर्टंट ना. म्हाजे एज अ सरपंच रिलेशन जाल्यार म्हाजो रोल कितें हो जागो आहा पळय तो पब्लिकाक ओपन करूंक जाय थ्रू आउट द इयर मरस म्हणजे तो चालूच उरलो पळय तो मेन म्हाजो एक. आतां तो इंटरलॉकिंग नाका घालता वो तो तुमचो रोल आनी तेजो रोल. आमी कित्याक लागून म्हणटा जाणा आयकता हांव कित्याक लागून इंटरलॉकिंग नाका म्हणटा रिजन कितें पळय आमचो जेन्ना तो फंक्शन करता पळय मे बी तो त्या टायमारूच आमकां हे करूंक आसा. अरे तेच तर तेजे कडसून करून घेता न्हू. हांव तुका सांगलें पळय म्हाजो रोल तुका सांगलें हांवें तेजेर तूं तेणी तो मातयेचो दवरिना. हांव तुका कांयच म्हणिना. तो तेणीन बंद करप न्हू तो पब्लिकाक ओपन करप देवस्थानाक आनी हे जर शेजारी पळय रावता पळय तांकां तो ओपन आसूंक जाय. हो म्हाजो एज अ सरपंच म्हाजो कन्सर्न. तो थंयसर तो कितें तो मातीत दवरली सुद्दां तेणी तो म्हाका कांय ना कित्याक ओपन उरोंक जाय. तें तुमी ताका थंय हें घाल तें घाल तें घाल नाका हें नाका म्हणटा पळय तो तुमचो रोल जालो आनी तो थंयसर कितें घालता पळय तो तेजो रोल हायकोर्टाक वच आनी कित्याक वचोन जाल्यार मागीर ब्लेम करून मागीर आमी जोडोंक शकचे ना या तेजे कडेन पयशे तो हायकोर्टाक वचोन सुप्रीम कोर्टाक वचोन कितें करूंक शकता रोशन. आमचे कडेन ती कॅपेसिटी ना आमी ते करूंक शकना इतले कळ्ळें न्हू. तूं कसो गॅरंटी दिवंक शकता आसा ना ते तुका सांगलें मरे तो हांगासर गेट घालून बंद करता आनी कितें करता जाल्यार करपाचें ना. ते ऑलरेडी ते करून जे तुमी मागणी करता की तेणी असो असो तो करचो हो लोकांक दवरचो देवस्थानाक तो ओपन दवरचो बीन म्हणून तेजेर हांव एग्री तुमकां. आतां ते तितून कितें घालप वो ना घालप ते तुमीच नाका म्हणटा पळय ते तो घालता खंय ना म्हणटा पळय ते तुमी बसून डिस्कस करून करपाची. रॉकेट सायंटिस्ट यहाँ पे अभी टोटल हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी है. ठीक है हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी हम ब्यूटीफाई कर रहे हैं. ठीक है वो सेल डीड हमारा है. हमारा ओनरशिप है. ओनरशिप आपके ऊपर ओनरशिप है. अच्छा. सो अभी लोगों का जो अपोज है कि आप तार रोड बना रहे हैं ऑलमोस्ट 35 हाउसेज हैं यहाँ पे. नहीं 35 हाउसेस नहीं सिर्फ 3 अंदर वो मुंडका का घर है. उसके लिए हम जगह छोड़ा है रास्ता छोड़ा है. ओके. और ये जो भी है ये हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी है और उसका सेल डीड भी. अभी लोगों का जो डिमांड है कि आप जो रोड है तार रोड वही रखना चाहिए करके तो उसके ऊपर क्या है? वो हम तार रोड करने का कि मट्टी का रोड करने का कि पेविंग करने का वो हमारा डिसीजन है. आपका डिसीजन है. सरपंच ने आपसे क्या बात किया अभी? अभी कुछ बात नहीं की. कुछ बात नहीं है. तो आप लोगों के साथ लोगों के गांव के साथ रहेंगे कि कैसे क्या है? ये हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी है. मैं उनका घर के अंदर आके मैं भी कुछ करूँ नहीं ना. मैं उनका घर के सामने आके तुम ये करो वो करो नहीं कर सकता है ना. ये हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी. ओके. ठीक है. और सो आप अपने हिसाब से जाओगे? हाँ सर. सो आप अपने हिसाब से जाओगे? देख लेंगे हम डिस्कस करेंगे. यस. हायकोर्टाची ऑर्डर येयला म्हणटा न्हू कितें 5 मीटर रस्त्यार पळय आसा कन्स्ट्रक्शन येदो व्हडलें आनी तो बुरीक केदो व्हडलो तो पळय म्हणटा न्हू ते पर्सनल मागीर हें करतात आमी
कितें इश्यू कितें हांगासर आतां कितें तरी तार रस्त्या वयल्यान कितें इश्यू जाल्या देवस्थानाची कमिटी सगळी हांगासर जमल्या लोकल सगळे जमल्या आनी तांचो अपोज आसा जे हांगासर कितें तरी एक अपार्टमेंट बिल्डींग येता सो तेचेर आतां तार रोड सगळो मोडून कितें न्यू डेव्हलपमेंट करता कितें इश्यू कितें हो सगळो आतां हो म्हणशीत जाल्यार ते म्हणटा कितें 2 मिनटां सांगा आता आमी हांगासर एक इन्स्पेक्शनाक गेल्ले जितून आमकां लोकांनी आपूण हाडलेले हांगासर एक जो टार रोड केल्लो आसा पळय तो एक्सकवेशन चालू आसा आनी बिल्डर हे घालता इंटरलॉकिंग घालता सो जो टार केल्लो आसा तो पंचायतीन केल्लो ना तो बिल्डर म्हणटा आपली प्रायवेट प्रॉपर्टी पण आमचें सजेशन आसलें कितें लोकांकूय त्रास नाका तेकाय त्रास नाका आनी एक तेंच्यांनी एक अंडरटेकींग दिवचें की 100 रुपीज स्टॅम्प पेपरार की तो जो एक्सेस आसा हार्डली कितको एक म्हाज्या दिसता 20 मिटर 20-25 मिटर आसतलो तो तेजो तेणीन एक एफिडेवीट दिवचो की तो एक्सेस पब्लीक युजाक उरतलो म्हणून आनी गेटूय घालचो ना म्हणून पण लोकांचो डिमांड आहा की थंयसर तेणीन इंटरलॉकिंग पेवर्स घालचे न्हू आनी टार करचो आसा तसोच आतां तेजो प्रॉब्लम कितें आहा तो थंय 5 स्टार हॉटेल बांदता तो ब्युटिफिकेशनाच्या हिशोबान उलयता आतां लोकांचो डिमांड आहा की थंयसर इंटरलॉकिंग नाका टारूच आसचो आनी तेका रिक्वेस्ट केल्या की बाबा जाता जाल्यार तूं तो हे आमचो कितें तो आयदर हॉट मिक्स ओ नाल्यार तो PCCचो तो घाल आनी सद्या दवर आतां कितें आहा आमी तूं सांगशीत म्हणजे जाल्यार हांगासर सगळ्यात चड आरपोरान चडशे म्हणजे इन्स्पेक्शन जाल्यार ह्याच प्रोजेक्टाक येयल्ले आसा ते लोकूय कॉपरेटीव आहा आनी तो बिल्डरूय कॉपरेशनानूच आसता सो एक कितें आतां ते बऱ्या सोल्युशनाचेर हे सॉल्व जावंक जाय सो हांवें ताका सांगलां की बाबा तूं जाता जाल्यार तो कॉन्क्रिटाचोच घालून दवर सो तुमच्या हेचेर आतां तुमी मध्यस्थी येता सरपंच रावन बिल्डर कितें म्हणटा बिल्डर म्हणटा तेंचो कितें डिमांड आहा बाबा कितें प्रॉब्लम आहा जाल्यार तेंच्यांनी सांगचो आपूण सुटावो करपाक रेडी आसा म्हणून पूण तेंचो कितें आहा तो ते म्हणटा कितें इंटरलॉकिंग नाका अच्छा टार जाय म्हणटा हें आमचो हॉट मिक्सिंग जाल्यार टार सो तितकोच आसूं न्ही म्हणटा सो ते कडेन हांव उलयलां पळोवया तो कितें म्हणटा तो जर इंट्रस्ट आहा तेणी करचो तो कित्याक लोकां कडेन झगडोन करून फायदो ना आमी एक्चुली आमी लोकांकूच लागून आहा न्हू आनी त्याच लागून बिजनसान फाल्यां ते एकामेकाक कॉपरेशन करूंक जाय हॉटेल जालें जाल्यार लोकांक फायदो बिजनसाचेर मेळटलो आनी लोकांचें कॉपरेशन मेळ्ळा जाल्यार तो बरो चलतलो हँड इन ग्लोव्स ते सगळे येस म्हाका खबर आहा बिल्डराक खबर आहा तें उलोवं नाका तशें उलोवं नाका जे करतना तेणी केलां पंचायती खबर ना पंचायत आतां हे कन्स्ट्रक्शन येतले चलता पंचायती खबर ना पळय आतां तूं कन्स्ट्रक्शनाचेर वयताय तूं उलयलो गटराचेर हांव गटराचेर सांगता गटराचेर तुका आनी एका बिल्डराक खबर आसतली म्हणटा पळय तें म्हाका खबर ना ते तुमकां खबर आहा हांगासरल्या म्हाका पंचायतीक तर खबर ना मरे गटर हांवें पंचायतीन दिवं नाका पंचायतीक दिवं ना इलिगली काम चलता हांगसर गटर सगळ्यांच्या फायद्याक जाता जाल्यार आमकां कांय प्रॉब्लम ना बरें कळ्ळें म्हाका सांग आतां रस्त्याक लागून कशें परमिशन घेतलें हेंच्यांनी फोडपाचें हे रस्तो फोडपाक हो आमकां टार हा रस्तो पळय न्हू तो तुमी टार रस्तो दियात आमच्या देवस्थानाक आमकां पालखी भायर भितर वचपाक आमकां जागो दियात आमचो जो रस्तो आसा पळय टार रस्तो तो टार रस्तोच आसूं न्ही आमचें कांय तेजेर आनी हेजेर हो मोठें उलोवपाचें ना तुमी जाणा आनी हॉटेल जाणा कितें पळय तें आमकां कांय इश्यू ना तेजो तूं आमकां टार रस्तो करून आमी लोकां फाटल्यानूच आसा पूण आमकां तेच करून दी आतां ते इश्यू जाला म्हणून तुका हांव तुवें हाफला येयला मरे आनी कोणाक कितें सांगपाचें तें सांगा मागीर क्लियर उलोवया तेजे कडेन हांव फक्त टार रोडाक आमच्या हांगासर देवस्थानाक हो टार रस्तो आसा ते पद्दतीन आमकां टार रोड आहा पळय तसोच आसूं दी हो आनी आमकां तो ब्लॉक्साचो नाका आनी फाल्यां सकाळीं कशें आसा रोशन पळय सादी गोश्ट आसा भविष्यान हांगा परमनंट लायफान कोण ना ना तूंय ना हांव ना कोणूच ना हे बरोबर आसा बरोबर आनी हांव मागता फुडली 5 वर्सां तुका सरपंच न्हू रे 10 वर्सां जितो उरल्या सरपंच तूं उरो खरें तूं मरे वन ऑफ द बेस्ट काम करता आख्या आरोपान तुजें खरेंच नांव जाल्लो कळ्ळें न्हू खरें तूं बरें काम करताय ना न्हू पूण आमची भावना गांवच्या लोकांची भावना दुखोवन ही तुका एक विनंती आसा लोकांक दुखोवन आमी खंयचेच काम करचें ना ह्यान पयलीं करूंक ना आनी फुडें दिवचें ना करपाक म्हाका एक्चुअली पळय रोशन हांव म्हणून असली भानगडी केन्नाच पडना खरें सांगता तुका म्हाका हांव ऑडिशन पासार जातालो मरे म्हाका बरें दुख्ख दिसलें अरे हो आमच्या देवस्थानाचो जो आमच्या 10 जाणांक जो रस्तो लागता कितें तेका लागून म्हाका उलोवचें पडलें हांगासर म्हाका गांवच्या सगळ्या लोकांक एकठांय करचें पडलें कित्याक लागून म्हाका तर फाल्यां काही कितें जातलें ना रोशन पळय फाल्यां काही जर आतां तेंचे सेटलमेंट जर जालें म्हणटा एग्जाम्पल जाता जावंक हांव नको तेचें कशें कितें पळय ही शेजाऱ्या कोण आहा पळय ते ओके आयक तरी हांव एक तुका जनरली उलयता हांव अशें उलयना एक टायम आतां जेन्ना तेजें जालें ना जालें हांव नको पूण जालें न्हू जाल्यार जातलें कितें ना खरें ते कितले जाले जाल्यार व्हडले लोक 5 स्टार रोड लोक ते आमकां दिल्लीच्यान प्रेशर हाडटले हांगासर मरे गेट घालतले आमचे कितें गोंयकारांचे फाल्यां काही हांगासर गेट घालतले तेन्ना तूं इन्शुरन्स दिताय की फाल्यां सकाळीं आमकां हांगासर देवस्थानाक केन्नाच प्रॉब्लम जावचें ना भायर भितर सरपाक तूं एज अ सरपंच तूं एश्युरिटी दिता
बरें त्याच्यानंतर दुसरी गोष्ट तुझ्या टायमार जातले सपोज तू आहा तेन्ना ओके म्हणटलो आपूण दिता एश्युरन्स दिता फाल्यां सकाळी सदांच तूं सरपंच उरतलो हे सरपंच गोष्टी ना. पंच उरल्यार बरो फुडें 5 वर्सां म्हणजे पुढे कितें घडोवंक शकता मागीर तो हा पळय तो मागीर म्हणटलो कितें ना आपूण दिला ते त्या टायमार रोशनान दिले कितें हेणी दिले तेणी दिले कितें करता पळय ते परमनंटलीच जातलें तुमचो इशू कितें आहा आतां जी हें आहा पळय ती ओपन उरपाची आणि आमचो टार रस्तो हा पळय न्हू हो हा पळय तो टार रस्तोच आसलो इतलेंच आणि तुका तुजे कडेन म्हाका विनंती करता की हो जर टार रस्तो हा पळय तो TWDच्या अंडर तो तुमी करून घेया म्हणटा PWD आमी उबे आहा रे बाबा तो हो करून घ्या म्हणटा हांव लिगली करून घ्या म्हणटा हे PWD रोड तो न्हू तोय करून घ्या म्हणटा हांव नाल्यार फाल्यां पॉलिटिक्स तू पॉलिटिक्स आसा आमी बाबा सोशल वर्क आमी हे पॉलिटिक्स न्हू हांव 10 जाणांचो देवस्थानाचो महाजनाचो मेंबर हे मान्य तुजें हांव हांव तुका एक पॉयंटार उलय म्हणटा बरें सांग तुका पॉयंटार यो म्हणटा डायरेक्ट बरोबर बाबा कितें इशू तो सांग ते बाकीच्या गजाली तू भायर हाडटा पळय ते बेश्ट हाडनाका म्हणटा हांव इन डायरेक्टली पॉयंटार यो टेक्निकली हाजो देवस्थानान ट्रेजरर म्हाका खबर आसा की हो जो रस्तो आसा पळय हो डेव्हलप हे 5 स्टार रिसॉर्टच्या डेव्हलपमेंटाक लागून कितें ते जेन्ना सेटल जाल्लेले पळय तेन्ना हो रस्तो आणि ही जी ती सायडीची घरां आसा पळय हो रस्तो आसा पळय हो देवस्थाना आणि बाकीच्या लोकांक हो रस्तो सोडलेलो टार रस्तो बरोबर आता हो टार जो रस्तो आसा पळय ते आतां फोडटात आनी आपले ते ब्लॉक्स घालतात किंवा तो सिमेंटीचो रस्तो करून सोदतात आमकां जाय आमकां देवस्थानाची पालखी ह्या रस्त्यांच्यान अशी हांगसर आमकां देवस्थानाक भोंवताडो मारपाक जाय देवस्थानाचे डिसिजन फाल्यां सकाळी देवस्थान डिसिजन न्हू तो तेजे पर्सनल उलयता पळय आतां पळय आयका आतां हांव हांव देवस्थानाक अध्यक्ष उलयता आयक रे राव राजेश प्रॉब्लेम हो जाता हांव तेच सांगता इंटरनल उलोव नाका पळय देवस्थानाचो पॉयंट शेजाऱ्याचो पॉयंट तसो उलोव नाका इनडायरेक्टली पॉयंटाचेर उलया हांव तर तें सांगता तेंच्यांनी म्हाका रॉंग घेतलो हांव कितें सांगूं सोदता पळय तो हे हांव ऐक बरें उलय अध्यक्ष बीन ते हांव तुका तें सांगितलें हांव म्हणटा तू डायरेक्ट हेजेर उलय म्हणटा रे हांव तेजेरूच उलयता हांव तेजेरूच उलयता प्रॉब्लेम जाता असो नाही हांव सरपंच हांव तेजेरूच उलयता तेच आता हो प्रेसिडेंट कितें उलयता हें म्हाका खबर ना आयकय म्हाका उलोवंक दी न्हू मागीर तू उलय सांगता मरे तुका आतां पळय तू अध्यक्ष तो अध्यक्ष तू सेक्रेटरी बरोबर पूण ते देवस्थानाचें हें करूं नाका रे म्हणटा हांव देवस्थानाक लागता मरे हो रस्तो अरे मान्य रे सगळें तुजें मागीर तो कित्याक ना म्हणटा तर मागीर तेच तुका सांगलें न्हू ते तो देवस्थान कित्याक ना म्हणटा हांव तर अरे हांव देवस्थानाचो कोण ना रे बाबा तेका लागून तुका सांगता अरे ग्रामस्थ सगळे जर देवस्थानाचो रस्तो तो देवस्थानाचो म्हणटा जाल्यार तू प्रेसिडेंट कसो ना म्हणूंक शकता हांव तुजे कडेन कितें उलयता तुका मागीर पॉयंट तुवें हो देवस्थानाचो म्हणटा पळय तुवें देवस्थाना कडेन डिस्कशन करून उलोवप आसता कित्याक लागून हांव देवस्थान मेंबर हे पळय मरे सगळे जाण आहा गांवचे सगळे लोक येयला मरे हांगा अरे तू सन्मान घे रे पात्रांव मातसो तू कितें सांगता कितें रे तू कितें करूंक सोदता तू कितें करूंक अरे हांव तुका कितें सांगता तू सन्मान घेवपाक रेडी सांग, जायना सांग, सांग. तू आतां देवस्थानाचो सेक्रेटरी कोण तू आहाय बरोबर, मान्य हय. तो अध्यक्ष आहा बरोबर. आतां तुमचें डिफरन्शिएट कितें आहा आतां तो हय म्हणटा तू ना म्हणटा पळय तें उलोव नाका म्हणटा तुमचें एक मत तुवें देवस्थानासून उलोवप आसता म्हणटा हांव तुका देवस्थान हांगासर तू हेजेर उलय म्हणटा तुका हांव देवस्थानाक हांवें सांगलेलेच कमिटी मिटिंगेक शेजारी सांगलेले म्हणटा गेले मेका आमची मिटिंग जाल्लेली तेन्ना हांवें सांगलेलें आमच्या मिटिंगेक प्रश्न मांडलेलो आनी ह्या रस्त्याक म्हटल्यार कोणूच कांयच करचो ना हे डिसिजन आमच्या मिटिंगेन थरलेले कारण हो जो टार रस्तो आसा तो आमच्या देवस्थानाची पालखी भोंवपाक जावो म्हणून हो टार रस्तो कांयच जावचो ना आहा तसो उरतलो आमकां पळय रोशन पळय आमकां काही कोणाक क्रिएट करपाचें ना रायट प्रॉब्लम पडना रे हे तू रोशन आयक रे दोन लोक पण आपले व्ह्यूज मांडू शकतात ते तुझे व्ह्यूज मांड म्हणटा हांव तुका कांयच म्हणिना हांव तेच म्हणटा तेका कितें इलिगेलिटी करूंक जाय 10 मिटर हे जी बिल्डींग हे काडूंक जाय रस्त्या सायडीक काडूनी रस्त्या कुशीकच्यान पळय ड्रेनेज घालूनी आमकां तेजेर कांय उलोवपाचें ना कळ्ळें तुमी जाणा आनी ते बिल्डर लोक जाणा म्हाका देवस्थान लागता देवस्थानाक आयक सगळं हे केलां ते? म्हाका उलो ना ना, पण तूं तो उलोव उलय, नाका. तू उलय. तू म्हाका खबर आहा ते आता एक देवस्थानाक म्हाका उलोवंक दी न्हू पयलीं ना ना आतां तो हे सोंपच्या पयलीं तेच मरे जो तो आपली ओनरशीप म्हणटा पळय तेजे कडसून अंडरटेकिंग घेवप की बाबा हो तू आहा पळय तो जनरल पब्लिकाकूच उरतलो देवस्थानाक उरतलो आनी नेबरींग जे आहा पळय तांकां सगळ्यांक यूज जातलो हें जावपाक ते जावंक जाय आतां तू टार नाका आनी हे इंटरलॉकिंग नाका आनी टार जाय म्हणटा पळय ते मातशें सारकें लागना कित्याक पळय कितें आहा आतां तेचो एक व्हडलो प्रोजेक्ट आयक रोशन जर आतां जर टायर नासलेलो फक्त आसलेलो जाल्यार इंटरब्लॉकिंग घाल हें चलतालें पूण ऑलरेडी आतां इतली कितली तो म्हणटा तेणी घातला म्हणटा मरे 10 वर्सां वयर जाली हय रे पण तो तेणी घातला म्हणटा मरे घालूनी न्हू तेणी घालूनी पूण कोणाच्या लोकांच्या फायदा किंवा आमच्या लोकांच्या फायदाकूच घातली न्हू आहा तो आमकां काय प्रॉब्लेम ना मजा रस्त्याची जालें यो कितें जालां म्हाका सांगा
आज ह्या ठिकाणी आम्ही पळयले की जो हो रस्तो टार रस्तो आसा जाल्यार 10 वर्सां वयर जाली कळ्ळें न्ही. हे बिल्डर कोण नासलेले तेन्ना हांगसर हो जर आतां पळय रस्तो आसा पळय जी हांगसर नेबरींग आसा आमचें देवस्थान आसा तेन्ना आमच्या देवस्थानाची पालखी जी आसा पळय ती त्या रस्त्या वयच्यान काडपाचो आमचो विचार आसा आनी ऑलरेडी आमी तें डिसिजन घेतलेलें बट गेल्या वर्सा आमकां तें जावंक ना करपाक लागून कित्याक लागून तेजेर खूब तेजें हें आसलेलें म्हणून आतां कितें आसा हो रस्तो जो टार रस्तो आसा आमची मागणी इतलेंच आसा पंचायती कडेन मागणी इतलेंच आसा की हो जो टार रस्तो आसा तो टारूच रस्तो आसूं न्ही हेचेर तूं इंटरब्लॉकिंग तूं करूं नाका तो आपल्या ब्युटिफिकेशनाक लागून तो इंटरलॉकिंग करूंक सोदता रोड करूंक सोदता फाल्यां तो सिमेंटीचो रोड करूंक सोदता आतांच आमी जेन्ना डिस्कशन करता सरपंचा कडेन तेन्ना तो म्हणटा की आपली प्रायवेट प्रॉपर्टी ऑब्वियसली जेन्ना तर तो आपली प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हणटा तेन्ना फाल्यां तो मेन रोडार तो गेट घालतलो व्हडली आनी सगळ्यांक ब्लॉक करून उरतलो आनी आमकां म्हणटलो तुमी कोण आमकां तो भायर उडयतलो पूण ही प्रायवेट प्रॉपर्टी आता तशी तो आपली प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हणटा ना तो म्हणटा पण तुमचें मत कितें प्रायवेट प्रॉपर्टी जरी तेजी प्रायवेट जरी प्रॉपर्टी असली जरी ते प्रायवेट प्रॉपर्टी असली जाल्यार ऑलरेडी आमकां तेंच्यानी रोड एक्सेस दिला न्हू हा तो आता रोड जो एक्सेस जो दिला रोड आहा तो डांबरीकरण आहलो डाबरी तुम्ही पळोवंक शकता तो कोणे केल्लो कोणीन तो 10 वर्सां पयलीं जालो आहा केलो आहा तेच्या पयलीं बिल्डर कोण आसलेलो पळय सेटलमेंट केल्ले पळय तेन्नाच्यान तो रस्तो आसा हो आतां म्हणटा कोण केला कळ्ळें तो त्याच्या पयलींच्यान तो रस्तो आसता आनी हो आतां जो पळय येयला पळय तो म्हणटा आपली प्रायवेट प्रॉपर्टी ऑब्वियसली जेन्ना तो जर इतलें म्हणूंक शकता टार रोड आसतना आपली प्रायवेट प्रॉपर्टी फाल्यां सगळी हांगसर तो गेट घालतलो आपली ब्युटिफिकेशन करतलो आनी आमच्या देवस्थानाची पालखी आसा पळय ती ह्या रोडान येवंक दिवता हांगासरल्यान येता पालखी हय ह्या रोडाच्यान येता आनी दुसरी गोश्ट मेन म्हणजे कितें आहा फाल्यां सकाळी आमचो शुक्रार चलता आमची स्थापना चलतली देवस्थानाचो मायक चलतलो इतली हे जातलें आमचो उत्सव जातलो तेन्ना फाल्यां काही कंप्लेंट करूंक शकता आमच्या देवस्थानाच्या नांवान कितें करपाचें आमी उगी रावपाचें म्हणजे आमच्या लोकांक आमी आमचो अस्तित्व भायरच्या लोकांक विकपाचो काय कितें हो येतो व्हडलो हो प्रश्न आतां सद्या उबो जाल्लो आसा देवस्थानाच्या कमिटीचें कितें मत आहा देवस्थानाच्या कमिटीन आमी एका कन्स्ट्रक्शनाक विरोध करता आमकां नाका हो रस्तो ताजो हेजो जाल्लो आमकां जो टार रस्तो आहा पळय तो टार रस्तो देवस्थान कमिटी कितले मेंबर आहा देवस्थान थ्रू नाही आमी 9 जाण आमी मेंबर आसात देवस्थानाचे मेंबर आसात बरी जर सगळ्या जाणांचो अपोज आहा बरें जरी अध्यक्ष जर म्हणटा देवस्थान जर अध्यक्ष जर म्हणटा आपले जर एकट्याचे जर प्रॉब्लेम ना न्हू जाल्यार हांव म्हणटा हय देवस्थानाचो हांव एक महाजन म्हाका हांगसर रायट आहा उलोवपाक आनी म्हाका ऑब्जेक्शन आसा हाजें जरी देवस्थानच्या अध्यक्षाक जरी ना जाल्यार म्हाका अध्यक्ष हांगसर बरं हो आता देवस्थानाचो प्रश्न जालो लोकलांचें मत कितें लोक आपल्या हांगाच्या फुडल्यानच आसा आमी देवस्थान एकलो उलोवप हे सगळे आतां कितें बश्टेच येवंक ना हे सगळे जाण वांगडाच आसात सगळे वांगडाच आसात आता तो विषय गेलो तो देवस्थानातर्फे जालो ओके देवस्थान आनी महाजन आता लोकल कोण आहा लोकल जे दिसता पळय ते सगळे लोकल आसा लोकल तेच मेंबर तुम्ही देवस्थानाचे कितली घरां आहा हांगासर घरां कितली हांगासर टोटल 30-35 घरां आसा 35 घरां आहा आता तुमचें मत कितें हेचेर आमकां आतां तेणें सांगलें न्हू आमकां पयलीं आमचो टार रोड आसलो 10-15 वर्सां पयलीं आमकां तो रोड जाय तेणी मोडला तो आपली प्रॉपर्टी आनी तेणी कितें परमिशन घेवन घेवन आतां प्रायवेट प्रॉपर्टी सुद्दां जाल्यार तेणी परमिशन घेवपाक जाय आसलें तेणी PWCचें घेतला कोणाचें कितें घेतला ऑथॉरिटीचें घेतला गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीचें घेतला तें आमकां खबर ना आमकां डॉक्युमेंट दाखोवंक ना आतां सुद्दां तेणी उठला आपणें हें केला तो रोड आपली प्रॉपर्टी ती फाल्यां अशेंच जातलें फाल्यां तो जाय तो करतलो आमी तेजें कन्स्ट्रक्शन लायसनाक हेका कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंगेक काय आमी तेका काय ऑब्जेक्शन हाडूंक ना काय करूंक ना 1-2 हाडलेली ती सेपरेट इशू आमचो इंडिविज्युअल इशू पूण हो आमचो पब्लीक इशू आसलो न्हू सो हो एक्सेस वाट एकूच आहा तुमकां 35 घरांक काय हो एक्सेस आसा ते वाटेसूनय आसा पूण हो आमकां तेणीन दवरलेलो पयलीं आमच्या पयलींचो बिल्डर कोणा तेणें दवरलेलो अच्छा आता प्रॉपर्टी ही दुसऱ्यान घेतल्या आतां हेणी घेतलेलो सो आता तुमची मेन मागणी कितें आहा की हो ओपन दवरचो आमचो आसा टार रस्तो आसा पळय हय. आमची मागणी इतलेंच आसा कळ्ळें न्हू तो टार रस्तो ज्या पद्दतीन जे आसा पळय न्हू तो तसोच तो रावचो आनी तसोच तो दवरचो हेच आमची मागणी आसा तेणी टार रस्तो आहा न्हू तेणी तो आनी मातसो जागो वायडनींग करून म्हणजे जे ब्युटिफिकेशन आहा न्हू त्याच रस्त्यार तेणी आपलें ब्युटिफिकेशन करचें हें आमचें हें आसा तेका जर पूण रस्तो ओपन दवरचो रस्तो ओपन दवरचो रस्तो ओपन दवरचो तेणी ब्लॉक करचो न्ही आनी किंवा तेणी हें घालचें न्हू आपले ब्लॉक्स किंवा घालचें न्हू मागीर ते घातले न्हू की ताका एक रस्तो म्हणपाक आमकां अधिकार येना तो मागीर तेजो प्रायवेट पार्ट जाता कळ्ळें न्हू म्हणून आमी हेजेर विरोध करता की आमचो जो टार आसा पळय तो टार रस्तो आमकां आमी आतां PWDच्या रोडार उबे आहा आमी PWDच्या रोडार उबे हय हो PWD रस्तो न्ही हो तो खंयचो तुजे हो रस्तो PWD रोड न्हू
म्हणजे वो लोकांना रस्तो दिवं ना त्या टायमार PWDचो मेन कोणाचो रस्तो हो टार रोड आहा पळय शेजारी कोण आहा पळय हांकां लॉस तुमकां कळपाक जाय हा बाबा पुढे वच. शेजारी ना तू उलयता देवस्थानाचो आयक रे हा, तू हा, हा. कितें उलोवपाचें आहा तुजें मुद्दे मान बरें हांव म्हाका शेजारी मुद्दम कितें आहा बरें. तें शेजारी आम्ही आहा रोशन हांगा कित्याक ना शेजारी आयक मरे. आम्ही आहा न्हू ते स्टेटमेंट घेऊन नाका रोशन आयक रे शेजारी आम्ही येयला असो तसो मेंबर मरे. येयला तो कितें- आयक मरे, आमच्या तो- हुजेर उलयता तो तर्फे हांव तो उलयता कितें तो. उलयता तें सगळे हांगा शेजारी सगळे आसा वाड्या वयले आहा शेजाऱ्याचे उलोवं नाका म्हणून नाका ते तशें स्टेटमेंट घेवं नाका. शेजाऱ्याचें उलोवं नाका म्हणून हांवें हांवें शेजाऱ्याचें उलोवं नाका तूं उलोवं नाका म्हणून. शेजाऱ्याचें उलोवं नाका. तेका कितें हांवें तो उलयता मदीं शेजारी शेजारी तशें म्हणूं नाका म्हणून हा पंचायतीन घालूंक ना मरे मागीर पंचायती रोड जायना सपोज जर जायना न्हू जाल्यार तूं फाल्यां एडवांटेज घेतलो मरे फाल्यां काय तो म्हणटलो आपले प्रायव्हेट प्रॉपर्टी हय म्हणटी पळय उलय ना हांव एकलो उलयता आयक एकलो तू सगळ्यांच्या वाटेन उलयता जालो तो प्रॉब्लम ना एक सांगता आयक आमी आतां हे उबे आहा पळय तर रस्त्यार आमी PWDचे आसा हो जर पंचायतीनी सुद्दां टार करूं ना जाल्यार तो पंचायतीचोय जायना एक तुका डायरेक्ट सांगता कोणी केला तर तो रस्तो आतां तेका येतालें मरे कोणी केला तो आतां हांव जाणा हो रस्तो ते बिल्डर येवच्या पयलीं रस्तो आहा मरे हो पंचायतीन गेलो मागीर पळय डामर घातलो म्हणजे तो हे जाता असो ना तेका पयलीं पेपर वर्क आसता आपने किया वो नहीं आपने किया तो क्लियर हो गया ना मैं बोला ना मैं आपका भी साइड नहीं ले रहा हूँ उनका भी साइड नहीं ले रहा हूँ मैं वही बोल रहा हूँ इसके लिए क्या ये लोकल लोग हैं इसके लिए क्या दोनों थे ना अभी एक मिनिट सरजी एक मिनिट आता म्हाका सांग आयक आनी कितें सांगपाचें आहा रस्तोच मरे इशू गिरीशी आयक हांव उलयतां तुज्या हांगा ते कितें म्हणटा न्हू हे आहा ते तुका तेका आमी घेवन सेपरेट घेवंक जाय कोण हांगा पळय कोण रस्त्याकार आहा पळय ते 10 जाणांकूय लागता ना 10 जाणांकूय लागता ए 10 जाणांकूय लागता ते हांगासर देवळाक जर यूज हा, जाता जर देवळाक धरया ते हांव नको बट तेंचे उलय सेपरेट जाय सेपरेट जाय हांव सांगता तर तेजे कितें आहा ते उलोवन दे. जिमीन आयक हांव अशें न्हू कितें हांव बिल्डराच्या फावडान नाका आनी तुमचे कंपनीचा सरपंच मिडलमॅन कोणा एक सांगता आयक गिरीशजी आप एक काम करो पळय हो रस्तो तार जालो और इंटरलॉकिंग जालो आप एक पंचायत को एक अंडरटेकिंग दे दो सेइंग दैट इधर एक तो गेट नहीं आएगा और मुझे वो 100 रुपीज स्टैम्प पेपर पे चाहिए हाँ तो इंटरलॉकिंग ना काम करना चार रोड अरे तार रोड माझे घर आहा म्हाका इंटरलॉकिंग नाका आमकां कितें करून जाय असो रोड आहा तो असोच रोड मेळटलो आमकां फोंडा आमकां काय प्रॉब्लेम ना ब्युटिफिकेशन करू नी रे हॉट मिक्स केला तू तार रोड कर बरो कर सायडीक झाडां घाल. आमकां नाका माझे घर आहा कर, आमकां काय प्रॉब्लेम आमकां काय उडोवनी प्रॉब्लेम रोशन आमी अगेन्स्ट ना रे कोणाच्या हांव पळय रांदता इंटरलॉकिंग आमकां नाका तू तार रोड कर तो हॉट मिक्सिंग कर काय बरें दिसतलो रोड पूण तो परत इंटरलॉकिंग जाता. येते घालता ते आमकां नाका माझ्या घरा मदीं दिसतलें मरे घातलें म्हणून असे रोशन पळय करून गेल्यार कितें जाता रे काय ब्युटिफिकेशन सायडीच्यान करू नी आमकां काय प्रॉब्लेम ना रे सरकारान न्हू आनी आमकां हितून काय फायदो ना रे तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.